अपडेट जेन्ना भोमा म्हणजे आमचो ओल्ड गोवा टू भोमा हांव उलयता फक्त माझ्या मतदारसंघाचे माझ्या मतदारसंघान आमी सगळ्यांनी फाटली दिसान जे जो जागो वयतालो तांकां आमी आपोवन हाडलेले आसा इवन PWDचे नॅशनल हायवेचे मनशांक इंजिनियरांक आमी आपोवन हाडलेले आसा त्याच बरोबर जे पळय लोक आसलेले जेंची कंपाउंड वयता जेचे आनी थोडे कितें जागो वयता तांकां आमी आपोवन हाडले तेंची लिस्टूय म्हजे कडेन आसा आनी तांकां आमी गव्हर्नमेंट बऱ्या पद्दतीन म्हणजे तांकां आमी पे करता कारण आयज गव्हर्नमेंट कॉमर्शियल रेट तांकां दिता पयलीं कशें जातालें एका टायमार आसलेले 4 रुपया 5 रुपयांनी 10 रुपयांनी तुजी जमीन वयता आयज म्हाका 30,000 25,000 पर स्क्वेअर मिटर आमी आमचो गव्हर्नमेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी फारीक करता नॅशनल हायवेचे जे गडकरी सराचे आमचे जे मनीस आसा ते आमी फाटल्या दिसांनी आमी तेंच्या फुड्यान तो आख्खो प्लॅन घातलो व्हडलेशें आमकां कांयच डिफरन्स जायना कारण हें जावपाचो खूब गरजेचो तूं डेक्कना कडल्यान जेन्ना तूं ओल्ड गोवा येता म्हणजे हांगासर पळय आमचे SFX बिल्डिंग कडेन जेन्ना पळय तूं पावता जवळ जवळ तुका 45 मिनिट्स एक एकदां लागता सो भुरग्यांक कामाक म्हणजे स्कुलाक वचपाक प्रॉब्लेम जॉबाक वचपाक प्रॉब्लेम ट्रॅफिकेन मानसीक त्रास तो कोण हॉस्पिटलान एम्बुलन्स सगळे त्रास जाता सो हो पर्याय आमचो फक्त एकूच जाता आमचो फ्लायओव्हर आनी तो जाता तितले बेगीन सुरू जातलो ऑलरेडी काम तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा जे पळय कितें वयता जागे वयता ते सगळे आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां आमी तेंचे कडेन चर्चा केल्ली आसा कॉन्फिडन्स सॅटिस्फाय हा 100% फाटली दिसांनी आपयले आमचो रिचर्ड बाब तेजे बरोबर ते बाकीचे सगळे टीम आपयल्ली आमी आनी तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलेले आसा इवन आमचो बावचीस बाब आसा आमचो पंच आसा तेणी आपले मनशाक हाडलेले आमचो आख्खो प्लॅन घालून दाखयलेलो आसा आनी कितें आसा जाल्यार आमी डिस्कस करतले जे पळय ताका कितें मेळोंक जाय ते सगळें मेळटलें